नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. हडफडेचो तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकर न्यायालयात आयलो. शरण रेडकराक हणजूण पुलिसांनी घेतला ताब्यांत. उच्च न्यायालयान रेडकराचो न्हयकारिल्लो अटकपूर्व जामीनाचो अर्ज. दक्षिणेतल्या पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांचेर आयल्या हावळ. पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांक वेगवेगळ्या समस्यांनी घाला रेवडो. एलईडीक लागून बारीक नुस्तेमाऱ्यांक जातात त्रास. नुस्तेच ना जाल्यार जगप कशें, तिडकल्ले नुस्तेकार मागतात जाप. भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन 30 आनी 31 जानेराक येतले गोंय दौऱ्याचेर. 2027 जावपी वेंचणुके विशीं दितले कानमंत्र. सुत्रांची म्हायती. सांगेच्या कुर्डीवाडे वाठारांत बेकायदेशीरपणान चलतात चिरेखणी. सरकारी यंत्रणेची आडनदर. सरकारान प्रकारांत लक्ष घालून करची संबंधिताचेर कारवाय. थळाव्यांची मागणी. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गणेश जयंती मनयली व्हडा उमेदीन. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान समेस्त गोंयकारांक भेटयली गणेश जयंतीची परबी. लाखांनी भक्तांनी घेतलो देवाचो आशिर्वाद. युनिटी मॉल प्रकल्प प्रभाव क्षेत्रात सावन पयसूच. मुख्यमंत्र्यान दिली म्हायती. युनिटी मॉल जातलोच. चिमलाकारांचें आंदोलन चालूच. आतां पळोवयात खबरो विस्तारान. उच्च न्यायालयान अटकपूर्व जामीनाचो अर्ज भायर मारल्या उपरांत बिरेस्तारा हडफडेचे तेन्नाचे सरपंच रोशन रेडकर म्हापसा न्यायालयात शरण आयले. हणजूण पुलिसांनी रेडकराक सध्या ताब्यांत घेतला. शुक्रारा ताका न्यायालयात हजर करतले. 6 डिसेंबराक हडफडेच्या बर्चबाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. उपरांत 7 डिसेंबराक पुलिसांनी तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकराक चौकशे खातीर पुलीस स्टेशनात आपयिल्लो. त्या वेळार सुमार 100 लोकांचो जमाव घेवन पुलिसांचेर दबाव घालपाचो आनी तपासांत अडथळे हाडपाचो यत्न केलो. आदले सरपंच रोशन रेडकर पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचेर आनी संबंधितांचेर प्रभाव घालपाचे स्थितीत आशिल्ले. देखून तो साक्षीदारांक धमकावंक शकतालो वा तांचेर प्रभाव घालूंक शकतालो आनी पुराव्यांत हस्तक्षेप करूंक शकतालो. देखून बुधवारा उच्च न्यायालयान रेडकराचो अटकपूर्व जामीनाचो अर्ज भायर मारलो. उपरांत बिरेस्तारा सकाळी रोशन रेडकर स्वता जावन म्हापसा न्यायालयात शरण आयलो. सध्या हणजूण पुलिसांनी ताका ताब्यांत घेतला. शुक्रारान ताका न्यायालयान हाजीर करतले. Yesterday the High Court has rejected his bail, anticipatory bail. So he decided to surrender, and tomorrow morning we made an application before the magistrate under section 41(2) of BNSS, and the court accepted his surrender, and then the court issued an order to the PI of Anjuna police station to, if they need to take his custody, they can come and take his custody. So thereafter I think the police have come and taken his custody. The police investigate, and thereafter accordingly once we believe that it's the right time to file bail, we will file his bail. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान विणा मांद्रेकार. दक्षिणेतल्या पारंपारीक नुस्तेमाऱ्याचेर बरीच हावळ आयल्या. ह्या हंगामात नुस्त्याचो खर उणाव आशिल्ल्यान दक्षिण गोंय दर्यादेगेवयल्या पारंपारीक नुस्तेमारांक खर अडचणीक तोंड दिवचें पडिल्ल्यान कोलवाच्या नुस्तेकारांनी खंत उक्तायल्या. पळयात. फकत पावसांत गोंयकारांच्या ताटात सुकें नुस्तें पळोवपाक मेळटा. बाकीच्या म्हयन्यांनी गोंयकारांक ताज्या फडफडीत नुस्त्याची मेजवानी ताटात जायच आसता. नाजाल्यार जेवणाची एक उणी लेगीत गळ्या सकल वचना. फाटल्या वर्सा दर्याक वादळ आयिल्ल्यान नुस्तेकारांक बरोच परिणाम सोंसचो पडलो. तशेंच आतां लेगीत खर वाऱ्याक लागून चडशा पारंपारीक ल्हान बोटींचेर बरोच परिणाम जाला. तशेंच वार्षिक एलईडीचो विशय लेगीत पिडपाक लागला. गोंयांत एलईडी लायटीच्या वापराक बंदी आसून लेगीत अजून मेरेन चालूच आशिल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांनी खर तिडक उक्तायला. ह्यो एलईडी बोटकार कुशीचे बारीक नुस्तें लेगीत मारून काबार करतात. जाल्यार नुस्त्याची वाड जातली कशी? पारंपारीक नुस्तेकार खातले कितें? हो सगळो दर्या तेंकाच जाल्यार आमी बारीक मनशांनी करप कितें? सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो तांकांच, आमकां कांयच ना. कागाळी केल्यार हालचाली ना. आमचें जगप कठीण जालां. नुस्त्याचेरूच आमचें पोट आसा. दर्याक नुस्तेंच ना जाल्यार आमी करप कितें? आमची गॅरंटी दितलो कोण? तिडकिल्ले पारंपारीक नुस्तेकार जाप मागतात. खूप
शुक्रावार सरपताय ताका लागून चडशे दाखले बी बोटी कितें जोटाय आनी ते कितें मार्केटा पळय जाल्यार ते मागीर उडयता बोटी कितें मेळटा थोडे थोडे मेळटा ते मार्केटा वयता ना चड जालें म्हणून ते स्क्रॅपाक येता मार्केटा हापता पण एडसन बोटी वचनाय बोटी आहे बोटी चालू आहे बोटी काय वाडच रिपोर्ट ना फकत पहाडो ते चालू व्हडलें नुस्तें ना सद्या मोठे नुस्तें भायर चड भायर येवच वयताय बोटी तांकां ताल्या मेळटा शेणाराचे माथ्यान ताली पयसो अशें आताले चड पयस जायना भोगले 15 मिटराची तेश ताजे भोगले तुले भायर पीड आहलें 2 दीस थंय 40 मिटराची पीड आहलें एक मोठे आमगे बार टन आहलें बाड भायर 100 मिटराची देगे आनी बाड विकणाय ना त्या नुस्त्या कोणा सद्या किंगफीश बी बंद जाले सद्या गेले ऑफर मेळटाय 1 किलो 2 किलो ते चले आनी तितू बोट भायर सगल्याक बोटीन ना म्हणून केरला गुजरात पासून बोटी आहे आनी चड म्हागा येता कितें खबर ना 1000 रुपयान किलो इसोड किंगफीश सीजन मातशें पयलें मेळ्ळोलें थोडी आनी आतां कांयच ना म्हणल्यार सारकें कांयच ना थोडी ताल्ली मेळटाली त्योय काबार जाल्या हें काबार जावपा कारण आहा हिंगा ती LED लायट घान आख्याच हिंगा लायट घाताय आनी तेजे उपरांत मागीर आनी बोगले घाताय बोगले घान आतां येताय चोय सगळे बंद आहाय हें दाखय तांकां LED लायट घाताय ती आतां नुस्त्याचे घरां भितर तील पड जाताय थिंग घाताय आनी हें सगळें आखें बारीक तील पासून ते मान काबार कोताय आनी नुस्तें जातो कितें कोण आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन हातले कितें पयलीं LED लायट म्हणटाय ते पयलीं बंद जावपा जाय म्हणटा ते सगळो दर्यो तें कांयच आनी आमकां बारीक मनशांक कितें आहा ते भायर वचोनूय लायट घाताय मागीर बोगले येताय थिंगाय घाताय आनी एक नुस्तें आतां आमकां ना ताल येताय दिशी थोडीशी मेळ्ळ्या मेळ्ळी नाजाल्यार हाली येताय आमी कितें जालां हे LED लायट घान व्हडली सोण आनी बरें नुस्तें आहा ते हाडाय एक ट्रिपीक ते क्रुटाचें नुस्तें हाडाय एक ट्रिपीक आनी आमी पावसा दिसा 1-2 दीस पयलीं वचोन आमी बारकेक घेवन आमचे पोटा भूक लागलो आमी गेले जाल्यार आमकां बोट दाखयताय ते आख्खो दर्या ते म्हाबाचो हे पाटी तुफान येयला पोतून सायक्लोन जाले आमकां दर्या वचपा मेळना आमी भियोन वयर रावले म्हणटा कितें जालां आतां आमगे बिजनस सारकें चड लॉस जाला सो ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा ते काबार जाय तेले आनी फिशरीज तांकां आतां हाडना व्हडली फिशरी ते कांयच पण गेलें ना फिशरी फकत त्रास कोता बारीक मनशांक आनी हे भाशेन आमी आतां बारीक ट्रेडिशनल पड फिशरमॅन आहाय ते सारके काबार जाय तेले आनी हेज मुखार आमची गॅरंटी ना गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे 30 आणि 31 जानेराक गोंय दौऱ्याचेर येतले. या 2 दिसांत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन दितले. तशेंच तांची आमदार आनी मंत्र्यां वांगडा बसका जातली. 2027 वर्सा जावपी वेंचणुके विशीं कानमंत्र दितले अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. सांगेच्या वाडेकुर्डी वाठारांत बेकायदेशीरपणान चिरेखणी चालू आसात. ह्या चिरेखणीक लागून सैमाची नाशाडी जाता. ही बेकायदेशीर चिरेखण चलोवपाक सरकारी अधिकाऱ्यांनी लेगीत ताका तेंको दिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. तेन्ना सरकारान ह्या प्रकारांत लक्ष घालून संबंधिताचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ह्या 8 दिसांक एक 10 दीस 15 दीस हांव पळयतां की पेपराचेर म्हणात मोबायलाचेर म्हणात की सांग्यार जें आसा इलिगलिटी हेजेरूच चडशें आज मोबायलाचेर पळोवपाक मेळटा की सुरवात आमचे पिल्ल पंचायतीक थंय मोठी चिऱ्यांची इलिगलिटी येयली. मागीर तुगे आमची कुरपी जी आसा थंय आमचे वाडी पंचायत हेजे इलिगलिटी येयलें कळ्ळें तुका.
काल पयर आमची खंय मलगंद येयले कांय फाटले 4 दिसांनी आमचे रेंव जे आसा तेजे इल्लिगली ते येयले आनी दुसरी काल पयर हांगा की रिवण जे आसा कितें थंय बोटी पळयल्यार थंय इलिगली चलता कितें पूण अशें एक दिसता ह्या म्हयनेभर की इलिगलिटी सगळ्या चलता आनी ही इलिगलिटीचेर जी चलता ह्यो चिऱ्यांची मायनी मागीर आमगेले रेंव काडपाचे न्हंय काडला तुका हांगा पर्यावरणाचें लुकसाण जाता कितें हांगा लोक जे रावतात कितें त्या पर्यावरणाचेर त्रास जावन तेजो धूल जो आसा कितें वेगळे वेगळे जे आमची हे आसा कितें शेती बागायती हेजे वयता आनी थंय शेतकऱ्यांक सुद्दां लुकसाण जाता कितें तिसरी गोश्ट कितें आज ही इलिगलिटी जाल्ल्यान कळना तुका सरकाराक हेजेर कांयच रेवन्यू म्हणटा तो मेळना कितें हे भितरल्या भितर खंयच्यान कशें वापरता आनी खंय नाच करून उडयता आनी हेजो लॉस जो आसा हो सरकाराक तिजोरीक वयता आनी आमकां लॉस जाता कितें म्हणून ती इलिगलिटी बंद जावपाक जाय. गोंयच्या सांखळे दिवचल रेडीघाट घोगळ सारख्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गणेश जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांखळेंतल्या श्री सिद्धिविनायक देवाचें दर्शन घेतलें आनी समेस्त गोंयकारांक गणेश जयंतीची परबी भेटयली. जाल्यार दिवचलच्या नायक नगरांतल्या सिद्धिविनायक देवळांत तर गणेश भक्तांनी गर्दी केल्ली. गणेश जयंती निमतान सकाळच्यान देवळांत पारंपरीक कार्यावळी जाल्यो. प्रवचन, गणेश जल्म सुवाळो जाले उपरांत पाळणे जाले. पळयात पुराय बातमी. आजच्या गणेश जयंती खूप व्हडा मनयता आनी ज्या आनी व्हडा सिद्धिविनायक वर्ष पद्धतीप्रमाणे सकाळी अभिषेक झालो तसेच 10 वरांचेर सत्यनारायण पुजा त्यानंतर दनपारां 1 सुमार आरती आसा आनी महाप्रसाद आसतलो. तेजे मागीर 4 सुमार श्री सिद्धिविनायक भजनी मंडळ ही आमची लोकल महिला ग्रूप आहा ते आपले भजनाचो कार्यक्रम करतले. तशीच 5:30 स्वर सिद्धिविनायक हे भक्तिगीत आसतले. तशेंच राती 8 आरती जावन 8:30 आमी एक कोंकणी बरें नाटक दवरला. तेजें नांव आसा मावशी आमकां खावशी. सगळ्या गणेश भक्तांक गणेश जयंतीच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. आज आम्ही सिद्धिविनायक मंदिर नायकनगर दिवचल हांगा आसा आनी पळयता आसतलें की वार्षिक पद्धती प्रमाणे हांगा हो गणेश जयंतीचो उत्सव व्हडा दाबाज्यान आमी सादर करता. अलूड गर्दी आसता. यंदाचें खास आकर्षण म्हणजे आमच्या संस्थानाक तशें पळोवंक गेल्यार 35 वर्सां जाल्लीं आसा. 1991 आमचें स्थापन जाल्लें गणेश मंदिर आज 35 वर्सां कंप्लीट जाता
त्या निमित्तान आज आम्ही कालच आम्ही जे गणेश मूर्ती आसा ती त्याचं आवरण आसा ते चांदीचें केल्लें आसा आणि ते खास करून ह्या यंदाचें आकर्षण आसा आणि सगळ्या गणेश भक्तांना हांव विनंती करता की त्या निमित्तान आज दर्शन घेवचें. सर्वप्रथम सगळ्यांना गणेश जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आजची गणेश जयंती म्हणजेच महोत्कटाचा जन्म. गणेशाने गणरायाने 64 अवतार घेतलेले, त्यापैकी सगळ्यात महत्त्वाचा आणि सगळ्यात पहिला अवतार म्हणजे हा महोत्कट विनायकाचा. देवांतक आणि नरांतक या दोन राक्षसांचा म्हणण्यापेक्षा सुद्धा अशा प्रकारच्या दोन वृत्तींचा विनाश करण्यासाठी आणि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे असं जे श्रीकृष्णाने म्हटलेलं आहे, तसंच गणपतीनेही या सगळ्या गोष्टींचं रक्षण करण्यासाठी सगळ्या लोकांना त्यांचं रक्षण, त्यांचं मंगल व्हावं यासाठी म्हणून हा अवतार घेतला. आज 22 जानेवारी एक बरो दीस. 22 जानेवारी तुमकां खबर आसतलें 2 वर्सां पयलीं 22 जानेवारी अयोध्येक राम मंदिराचें प्राण प्रतिश्ठा जाल्ली आनी आज 22 जानेवारीक आमच्या श्री सिद्धिविनायक भौगोळ हावजिंग बोर्ड हांगासर गणेश जयंती मोठ्या उत्साहान साजरी केली वता. गणेश जयंती निमित्त साधारणतः 4 दीस हांगासर कार्यक्रम आशिल्ले. 19 तारखेक सत्यनारायणाची पुजा जाली, ताज्या नंतर 2 किर्तनां आशिल्लीं. आमी मुद्दम किर्तनां गोंया भायल्यान किर्तनकार हाडिल्ले, पुण्याच्यान हाडिल्ले आनी उत्तम अशी किर्तनां हांगासर जालीं. आज सकाळच्यान धार्मीक विधी चालू आसा. चिमला सरकाराची 4.5 लाख चौखण मीटर जमीन आसा. युनिटी मॉल 20,000 चौखण मिटरात जाता. तयार तळ्याच्या प्रभाव क्षेत्रात सावन मॉल पयसूच आसा. युनिटी मॉला खातीर आतां काम सुरू जालां. आता मेरेन मॉलाच्या कामा खातीर 25 लाख रुपया खर्च जाल्यात. देखून चिमलाच्यान हेर कडेन हो प्रकल्प हालोवपाक शक्य नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. चेंबरचे युनिटी मॉलाचे लोक म्हजे कडेन डिस्कशनाक आयले आनी हांवें तांकां पयलीं सांगलें त्या प्रमाणे अजुनूय सांगता, तांच्यांनी खरें म्हणजे आंदोलन फाटीं घेवपाक जाय. हो विशय जो आहा हो डिस्कशनांतल्यान सुटपाचो विशय. हांवें सांगलां तांच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केली. हांवें हो युनिटी मॉल जे आमच्यानी सँक्शन केला गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, हांव उलयलां आतां प्रोजेक्ट शिफ्ट करप थंयच्यान. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट कारण इट इज वी आर एट अ व्हेरी एडवान्स स्टेज. कंप्लिटली तो स्टील स्ट्रक्चर बांदता आनी स्टील स्ट्रक्चर बांदता आसल्या कारणान ताका आमी एडवान्स दिवन तेजो स्ट्रक्चर हें तें सगळें रेडी जाला, तेजी पर्चेजूय जाल्या, तेजें इक्विपमेंट हें तें सगळें त्या मॉला खातीर ज्यो गजाली लागता पयलीं त्यो. म्हणून एकंदर हांवें ताका रिक्वेस्ट कितें केली, सरकाराची 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागा थंयसर आसा. तितूंतल्यान 20,000 स्क्वेअर मिटर रस्त्याक तेकोनची जागा जी आहा, नॅशनल हायवेक तेकोन जागा आहा पयली, ते एकंदर बाकीचे सगळे त्याच लायनीन आमी हो प्रोजेक्ट बांदता. आतां तेंच्यांनी सांगलें आमकां तो वी आर झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स हो मार्क करता. हांवें ताका सांगलें नो डावट करतलें. जशें तुमी सांगात झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स मार्क करपाक येनाय, वो तुमचो सर्वेयर आमचो सर्वेयर येवनी झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स हो मार्क करा. म्हाका खात्री आहा की तेंच्या झोन ऑफ इन्फ्लुयन्साचेर ही 4 लाख जागा खंय आनी 20,000 जागा खंय, तळे खंय उरला त्या खातीर झोन ऑफ इन्फ्लुयन्साच्या भायर उरता जागा. म्हणल्यार तुमी पर्टिक्युलरली तुमी पळयात, तुमी फिल्डार रावात, तुमी कॉपरेट करात आनी जर ती उरता आसत जाल्यार युनिटी मॉल करून दे. जर येयना उरना ना हांव तरी म्हणटा आसत जाल्यार मागीर सांगा म्हणून तांकां सांगलां हांवें. पयलीं उरता काय ना आतां तरी पळयात, ताच्या पयलींच सगळो विशय सोंपोवनाका. डिस्कशन ऑन आसूं आजुनूय हांव ताका सांगता आंदोलन तेंच्यांनी फाटीं घेवचें. ते जर सांगता खरेंच झोन ऑफ इन्फ्लुयन्सान येता म्हणून जाल्यार हांव कट करता. पण ती झोन ऑफ इन्फ्लुयन्सान येयना एट प्रेझेंट तरी म्हाका दिसता त्या प्रमाणे येयना. म्हणून ताका सांगलें प्रॅक्टिकली वचून पळया म्हणून. तयार सरकाराची इतकी जागा जी आसा पयली
ही सरकार म्हणजे ते आमी एज अ बायोडायवर्सिटी म्हणून तेजो प्रिजर्व करूंक जाय. म्हाका खबर आसा सरकाराच्यो जागा आसल्या काय केदी व्हडल्यो झोपडपट्टी येता त्यो हांवें पळयल्या. सरकाराच्यो जागा सगळ्यो झोपडपट्टी वाडून मागीर थंयसर जे आहा पळय पूर्णता लोकूच आसा पळय न्ही रे, एकदां बांद तूं झोपडी हांव पळयतां हें म्हणटात आनी सरकाराच्यो जागा एक्वायर केल्ल्यो आहा इतक्यो जागा. त्या खातीर हांवें ताका सांगलें आमची आनी अजुनूय हांव परत सांगता ते जे म्हणटा पळय न्ही 2,63,000 जागा येण्या प्रमाणे ती आमकां बायोडायवर्सिटी आमी वी आर डुईंग दॅट नोटिफिकेशन. कांयच हरकत ना, ती करता हांव. जागा प्रिजर्व उरती तांच्या खातीर उरती म्हणून. पण हेच्या झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साच्या भायर जर इल्ली जागा येता आसत ओके आनी 100% ती जागा येता थंयसर बांदूंक दिवचो न्ही, नट्ट करचो न्ही. मडगावच्या गोमकार घरात बाणावली, वारका, आर्ले, कारमोणा आणि कासावले गावातल्या सरपंचाकडेन फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी बसका घेतली. हे बसकेत सरपंचांनी रातच्या 10 मेरेन आवाजाची मर्यादा, MPA बंदर मर्यादे संबंधित प्रस्न आणि गावाक परिणाम करपी हेर थळाव्या प्रस्नांचेर भासाभास केली. हे प्रस्न संबंधित अधिकाऱ्याकडेन मांडटले आणि थंयच्या थळाव्यांची उदरगत जावपा खातीर बेगोबेग उपाय काडटले अशी जाप आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिली. पळयात. This the reaction of the local self-government bodies of the Salsette coastline is correct because they have seen what is happening in the assembly. They have seen a BJP ruling party MLA, Rajesh Sarkar, complaining about the carelessness of the MPA, where MPA is behaving as if it is a power by itself, that it is above the government of Goa, that it is putting a lock on the road. So this is what they have heard in speaking in the assembly, and the speaker of the Goa Legislative Assembly not giving him a favorable answer. So when MPA behaves as if it is the modern day Salazar, then what is supposed to be done? Then the people have to rise against this. Major issue is MPA. Marmugao Port Authority, ताची जी मॅन्डेट आहा, डोमेन आहा, ती अप टू बेतूल मेरेन जाला आनी बेतूल सॅटेलायट पोर्ट म्हणतो जो 2011 CZMP काडिल्लो तो परतो दाखयला 2019 CZMP. हो पोर्ट जावचो ना हाजे क्लियर एश्युरन्स तेन्नाचो मंत्री आनी आतांय मंत्री आहा तो बाब नितीन गडकरीन लोकांक दिल्ले. मुख्यमंत्र्यानूय हें रिपीट केलें की सॅटेलायट पोर्ट हो जावचो ना, पूण तो परतो कसो दाखयलो. सरकार वागता एज इफ सरकार गोंय विकपाचो आहा मार्च्या पयलीं. 2 मिटींग जाल्यो त्यो 4 मिटींगो कित्याक जाय त्यो कोणें मागल्यो? आनी मिटींगे जर तांकां चड करपा जाय तांणी मागूंक जाय त्यो. तुमी फोर्स कित्याक करता तांकां? Whose urgency? Who is the stakeholder? Ease of doing whose business? No. This is the minister's business. Minister's business is getting files. कितें वॉयस करतलो कितें बोवाड करतलो जाल्यार और गेट अस जस्टीस जाल्यार बाब विजय म्हणून. सो हांवें डिसिजन घेतलें आनी आमी सगळीं हांगा येयलीं. नाव MPAचेर ते उलयले, म्युजिकाचेर उलयले, सिलिंगाचेर उलयले. म्हाका एकूच सांगपा म्हणल्यार पंचायत राज एक्ट म्हणून 73rd amendment आहा पळय तितून हें जालां ते कांय बसना बिकॉज ऑल द पावर्स आर गिवन टू सेक्रेटरी. सो जेन्ना गोव्हर्मेंटाक कितें करपा जाय आसतलें तेन्ना दे वील डायरेक्ट सेक्रेटरी. सो वाय इज द पंचायत सिटींग हियर? पंचायत कित्याक बसल्या? सो आमकां न्ही सेच ना. तेंगेलो दे आर गव्हर्मेंट एम्प्लॉय इज द सेक्रेटरी. सो दे वील गेट टू एक्झिक्यूट ऑल द वर्क through the secretary. They must have brought this. So definitely along with the whole panchayat, with all the panchayats and all the sarpanches, I think we need to attack. We need to go to court on this, and we have to do something about it. The government is consider this as a very serious thing because आमचे coastal belt आता fishermen आहा, तुझे shack चलता, and all are water sports, all are related to livelihood. आणि आमचे सालसेटीन सगळ्यात चडशे म्हणजे गोंयकार चलयतात. So we have requested on that. Hopefully the Chief Minister will take up the matter and or 2011 काढलेलो port limits तो आनकोडे कोण घातला that we want to know and why it is come through video. ते म्हणटा आता mistake झाली. It cannot be a mistake like that. It is a big concern for everybody. बुधवारा कोलवाची खासा ग्रामसभा जाली. पंचायतीक आयिल्ल्या CZMPचेर थळाव्यांनी तिडक उक्तायत खर निशेध केलो. सरकारान खंयचोय निर्णय घेवचे पयलीं थळाव्यांक विश्वासात घेवपाक जाय. येवजण योग्य रितीन स्पष्ट करपा खातीर थळाव्यांनी चड वेळ आनी तंत्रीक तज्ञांची मागणी केल्या. पळयात. गोंयांत सध्या CZMPची नोटिसीचो विशय बरोच तापत आसा.
चडशा पंचायतींनी ह्या नोटिसींक विरोध केला. फकत 2 दिसां आदी जारी केल्ल्या बीडीओच्या सुचोवण्या प्रमाण कोलवा खासा ग्रामसभा जाली. दर्यादेगेवयल्या वाठार वेवस्थापन येवजणेचो अभ्यास करपा खातीर ही ल्हानशी नोटीस अपूर्ण आसा अशें सांगून गांवकारांनी खर हरकत घेतली. ह्या येवजणेची स्पश्टताय करपा खातीर उण्यांत उणे 60 दीस आनी विभागीय तज्ञाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. सरपंच तेरेसा सिल्वान सांगले, पंचायतीन अधिकृतपणान वाड मागपाचो निर्णय घेतला कारण CZMP गांवचो फुडार थारायतली. मजगतीं थळाव्या लोकांनी सरकार योग्य सल्लो घेयनासतना ही प्रक्रिया धांवपळीत घेता असो आरोप करून पारदर्शकता आनी लोकांचो विश्वास नासतना खंयचोच निर्णय घेवचो न्हय अशी शिटकावणी दिली. गोवा गव्हर्मेंट अंडर CZMP 2019 प्लॅन नोटिफाय करपाक 19 लेटर धाडल्या पंचायतीक आनी तांकां विदीन द स्पेसिफीक टायम तांकां ते रिजॉल्व करून पोचून दिवपाक जाय. दीस इज व्हेरी हॅपहॅझर्डली डन. आमकां कोलवा विलेजरांक इनफ टायम जायो आनी विलेज पंचायत ऑफ कोलवान 60 days मागले. देर आर लॉट ऑफ इश्यूज पर्टेनिंग टू CRZ इन कोलवा विलेज. सो आमगे 2 मेंबरां हांव कोलवा विलेजरांक मागोता, तशेंच जे 5 मेंबर इन्चार्ज आहाय विदीन द CRZ लिमिट्स तांकां मागोता. द प्लॅन इज डिस्प्लेड हियर. लोकांक येयचें, चोयचें आनी आपणागे ऑब्जेक्शन घालचें आनी फायल करचें. हें हॅपहॅझर्डली आमकां नाका थ्रू द गव्हर्मेंट. वी वॉन्ट थिंग्स टू बी हॅपन इन अ स्मूथ वे. आज आमगे लोकां बरोबर ग्रामसभा हें केल्ली आपोवपाक. काल आमगे बॉडी मिटींग जाली. CZMP हें येयलोली प्लॅन्स येयल्ले. इट्स रिच्ड ऑन 17 सॅटर्डे येयल्ली. सो ती येयले उपरांत रोखडें एक्ट कांय करूंक जायना. इट्स अ व्हेरी सेन्सिटीव इशू. सो सरपंचान मागीर मिटींग आपयली आमची बॉडी मिटींग. काल बॉडी मिटींग जाली. बॉडी मिटींगेक आमची मॅप्स बी सगळीं चोयन करून मागीर आमी बॉडी रेजोल्युशन घेयलें की आमकां एक टायम लिमीट जाय म्हणून. बिकॉज इट्स अ क्रुशियल इशू. लोकांची घरां हें आहाय आनी कितें. सो आमी लोकांक मदें हो प्लॅन दवरूंक सोदतालीं, लोकांकलीं सजेशन्स घेवपाक. सो ताका लागून तो टायम जायो. सॅटर्डे आनी काल लास्ट डे आसली. सो इट वॉज नॉट पॉसिबल. सो आमी टायम मागिला तेजेर आनी आज ती मिटींग आपयली विथ द लोकल्स. सो सगळो जायतो लोकल आमगे येयलोलो. फिशरमॅन बोर्ड बी दाखयलो आहा. ती अर्लियर ऑल्सो दीस प्लॅन हॅड कम. सो थिंगा तेजेरू मार्क केलो नासलोलें. आतां ह्या प्लॅनाचेरू ओद कोडे सँड्युन्सूय मार्क केलो नाय, केलो ना थिंग दाखयलो आहा. सो देर इज एरर इन इट. सो लोकांनी जें कितें आमी सांगलोलें 60 days टायम मागलोलो तें सगळें आमी काल कितें डिसिजन घेतलें तें लोकां मुखार दवरलें. लोकांनी तें एक्सेप्ट केलें आनी लोकांनी आतां एग्री केलां 60 days टायम मागोचो. त्या पुरयान आमकांय मातशें टायम दियाय. आमी येन पंचायती आमगे सर्वे नंबर बी चॅक करून ह्या मॅपांचेर आमगेली ऑब्जेक्शन रेज करतलीं. अकॉर्डिंगली ही ऑब्जेक्शन कन्सर्न डिपार्टमेंटान आमी धाडटलीं. चॅक कर म्हूण ही सगळीं लोकां गेलीं आनी आमी लोकां बरा रावन लोकांकूय हेल्प करपाक आमचो सगळ्यांचो हुस्को सगळ्या 5 मेंबरांचो. सो वी वील सपोर्ट ऑल लोकल्स. ही आज आमगेली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग आसलोली विलेज पंचायत कोलवा. आमकां तो CZMचो प्लॅन येयला. एज पर दॅट प्लॅन आमी लोकांक अनाउन्समेंट धाडलो काल. पयलीं आमी आमगे बॉडी डिसिजन घेयला, बॉडी मिटींग घेयल्या आनी मागीर आमी एक अनाउन्समेंट धाडून सगळे लोकल्सां आपयलोले विलेजेसां आनी तांकां वांगडा डिस्कस केला. तेंगेले ओपिनियन, सजेशन, कंप्लेन्स आहाय ताका लागून आतां आमी ती मिटींग घेयल्या. सजेशनां कितें आशिल्लें लोकांली? लोकांगे सजेशन आहलें की बीच आतां पळय तें फिशींग एरिया आहा ती तांकां थिंगा घर नाय म्हूण दाखयलें. ताका लागून आनी आमी आतां एक आमी लोकांक आनी गायला की तांकां शॉर्ट टायम मेळ्ळा, टायम मेळना देखून आनी तांकां एक्स्ट्रा टायम दिवच म्हूण. सो आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर केले की आमकां 60 days टायम पिरियड दिवच म्हूण आनी आमी लोकांक सांगिला की आमी टेक्निकल एक मनशां हाड आमी तेंगे सगळे आमी एज पर द प्लॅन तांकां दाखयतली म्हूण. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय.
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात